बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय पवित्र सोबेचे नेम कायदे पाळून देवाची खुशी करुया. हो विशय आमकां उगडास कोत्ता की पवित्र सोबेची शिकवण आनी परंपरा पाळूंक आमी आमचो भावात जिवंक जाय. ताचे वरवीं आमी देवाची खुशी कोत्ता आनी देवाक मान दिवंक पावता. भागिवंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमचें काळीज देवाची खुशेक उक्तें करुया आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत मोगान आनी जबाबदारेन जिवंक वावरुया. ह्या मिसान भाग घेतना पवित्र सोबेचे कायदे विस्वासपणान पाळूंक आमकां बळ आनी कृपा मागुया. पवित्र सोबेचे कायदे आमी पाळूंक चुकल्या. पवित्र सोबेचे कायदे आसात ताचेर आमी बेसारमाय केल्या. पवित्र सोबेचे कायदे आमी बरे भाशेन मोगान पाडूंक ना आनी स्विकारूंक ना. बगसणे मागून दूख धरून सगले खालतीकायेन बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोळो अपराध. ह्या पसत बाकियो सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावों. आमेन. खुशालकाय देवा कारग्यान दिवन सगली मोहिमा गावया. Kota
प्रार्थुया. घेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून तुमच्या गोरसां पासत मागात. सोर पदवीदार देवा, आमच्या कोणवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामावन दवरल्यान, पूण आमकां सोडोवंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजपोट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. भाग्यवंत जुवान बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, ताच्या नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबागथान आसा तांकां तुमी ओळखूंक पावल्यांत. तरणाट्यांनो, तुमी नश्टाचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेण्ट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबागथान आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बलिश्ट जाल्यांत. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नश्टाचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करिनाकात. संवसाराचो मोग कोत्ता तो मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच: कुडीची वोंडावण, दोळ्यांची आशा, गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वांडाण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणांक तोखता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं, प्रिथूम संतोसूं. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं, प्रिथूम संतोसूं. पोरजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. प्रिथुमेची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेठोण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं, प्रिथूम संतोसूं. पवित्राचें मंदीर सोम्यांक थंय नमान करात. प्रिथुमेच्या देसानो ताच्या मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर उलासूं, प्रिथूम संतोसूं. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया.
आमचेर उदेवन आयलो. येयात सगल्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजोडला. Survispo तुमचे सोवे असू. तुझे सवे आसू. लुका पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आसेराच्या कुळाची परलाची दू आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाले उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजाल्याची सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाची सुमूर्ती पोरमणे करचें आसलें तितलेंय केले उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आकारी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी उदीक करून ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसतना कोण पुरे वर्स आमी सारला जायत हाचेर आमचें लक्ष आमी घालूंक वावुरता. आयची वाचपां आमकां आदार दितात. ह्या शुभ वर्तमान आमी आनाची खबर आमी आयकल्या. सोबार वर्सां देवान तिका फावो केली आनी वर्सांनी जरी आमी बारीक नदर मारल्यार कितें व्हड तिणें केलें जायत, आपल्या जिवितांत कसली व्हड वस्त तिणें केली जायत. थंयसर आमी वाचलां आपलें जिवीत मागण्यांत ती सारताली. दिसपट्टी देव मंदिरांत वचून मागणें करताली. व्हड कांयच तेणें करूंक ना कशें, पूण आमच्यान म्हणूंक जाता तिणें साद्यो वस्तू व्हडा मोगान तिणें केल्यो. साद्यो वस्तू जावं आपलें मागणें, जावं दुसऱ्यांची गरजांक पावप, जावं ती देवाच्या मोगान जेवप, ह्यो साद्यो वस्तू नेम कायदे तिणें बेस बरें तिणें सांबाळले. आनी ह्याच पासो तिचो उगडास आमी करता. आपल्या जिवितांतल्यान देवाक तिणें महिमा दिली आनी खरीच देणें तिका फावो जालें तें म्हणल्यार आपल्या दोळ्यांनी ह्या सोडवणदाराक, ह्या बाळकाक ती पळोवंक पावली. हाचे म्हूण दुसरी व्हड कुशालकाय कसली तिका मेळूंक जाता जायत. जाल्यार बाबडीनो, ह्याच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना अदीक करून नेम कायदे आमकां दिल्ले आसात. नेम कायदे आमकां आदार आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. जावं समाजांत आमकां नेम कायदे आसात जाल्यार पवित्र सभेचेय नेम कायदे आमकां आसात. तर बाबडीनो, हे नेम कायदे सांबाळूंक आयज दर एकल्याक आयज आमकां उलो. जावं पवित्र सभेचे नेम कायदे आयतार सून सांबाळ, आयताराचो जावं घडी हो दीस देवाची खोशये पोरमणे सांबाळूंक दर एकल्याक आमकां कायदो आसा. जावं दुसरे सुवातेर वर्साक एक फावटी तरी कुमसार आनी कुमुन्या. आनी तेच बरोबर कित्याक जायते फावटी आमी कुमुन्या आमी घेता, कुमुन्या साक्रामेंतांत आमी वांटो घेता. पूण आयज पवित्र सभा आमकां उगडास करता, जितलो तूं कुमुन्याच्या साक्रामेंताचो मोग करता तितलोय
कुमसाराच्या साक्रामेंताचो मोग कर कित्याक जेन्ना जेजूक ह्या आमच्या सुम्याक नितोळ काळजार आमी शेवता तेन्ना उदीक मान ह्या सुम्याक आमी दिवंक पावता आनी तेच बरोबर पवित्र सभेचो हो कायदो आमकां उगडास कोत्ता जे दीस मागण्याचे आसात उपासाचे आसात तेय सांबाळूंक जावं ते घोडे गुड फ्रायडे एश वेनसडे हे दीस मागण्यांत उपासांत सांबाळूं आनी तेच बरोबर जावं घोडे शुक्राराचे आमी लिंबू दोळवून आमी कोत्ता कितें तरी उणें कोत्ता ते फावटी विचारता बरं मांस खायना शुक्राराचो ना डायट करता हे भाशेन बाबडी न्हू हे कायदे आमी सांबाळची गरज आनी त्याच बरोबर अदीक म्हत्वाचो कायदो एकामेकाच्या गरजांक पावूंक गरजेवंतांक आदार दिवंक बाबडी न्हू ह्या संवसाराचेर जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार कितें आमकां मेळटा जायत संवसाराच्यो ह्याचे पयले पासून भाग्यूंत जुवाम शिटकायता चतूर रावंक अदीक करून संवसार आमकां दिवंक शकता जाल्यार फकत कुडीची वंडावण्यो दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय ही वस्तू आमी पळयता ह्या संवसाराच्यो पदव्यो संवसाराच्यो पूण हे संवसाराचें बळ ह्या संवसारांतूच सोंपता जे वस्तू सासणांक तोपतात ताचेर आमचें लक्ष घालूंक भाग्यूंचो हांव आयज आमकां उगडास करता ताची परब ह्या सुमानांत आमी समोर उरल्या गेल्या सुमानांत जेजूचो मोगाचो शीस जेजूचे मोगाचो शीस जेजूचे मोगान रावंक तो आमकां दर एकल्याक आयज उलो मारता आनी हे पासत ताची उतर उदीक करून देवाचो मोग सदांच आमी उंचल्या दर्ज्यार आमी दवरूंक आमकां उलो मारता बाबडी न्हू कसलीय संवसाराची वस्त मनशाचो कोणाक तूं अदीक देवा मुखार दवरता जाल्यार वो पयली सुवात ताका दिता जाल्यार तूं देवाक कुशीन दवरता आनी हे पासत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शिटकायता जावं संवसाराचो मोग दुडवांची गिरेस्तकायेच्यान देवाचो मोग बाराबर वचूंक जायनात दोन वड्यांचेर आमच्यान पांय दवरूंक जायनात दोनूय वस्तूंचेर आमच्यान पातयेवंक जायना पातयेवंक आमी सोदता जाल्यार देवाचेर पातयेवया आनी हे भाशेन बाबडी न्हू अदीक करून आनंद हे कायदे जावन आज्ञा सांबाळून आपल्या जिवितांत खरीत देणे तिका फावो जाल्ले सोडवणदाराक पळोवचे जाल्यार आयज आमी हे कायदे आमी बेस बरें पाळटा तेन्ना खरीपणी आमच्याय जिवितांत त्याच दोनूय देवाक आमच्या जिवितांत पयली सुवात आमी दिता तेन्ना हो मान आमी दिता तेन्ना ह्याच देवाच्या संबंदान आमी जिवंक पावता आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या पयली सुवातेर जावं घोडे भाग्यून फ्रांसीस शावेरा कितें आमी पळोवंक येता जायत जेन्ना आमी उम्याक वेता तेन्ना आमी पळयता सो मनीस देवा सोवे सुर्गीच्या राजांत आनी तोच ह्या संवसारांत ताची नदर आमी घालता मोगाच्या बाबडी न्हू आमचे पासत विनोदी करतलो कितें ताणें केलें व्हड जायत संवसाराची आशा सगळें ताणें सोडून दिली कितें उपकार ताका संवसार जोडीत जाल्यार पूण इबाडीत तुजो आत्मो आनी अशें संवसाराक एक भाशेन ताणें पाठ करून भावार्थ व्हडांतले व्हड देणे ताणें आमकां फावो केले जो भावार्थ ह्या संवसारांत आनी त्याच बरोबर ह्या सासणाच्या जिविताक आमकां पावयता तो बाबडी न्हू ह्याच भावार्थान आयज ही पवित्र मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेवया देवाक दिन वाचुया ह्या वर्सा पासत सबार बेसांवां दोनूय देवाची आमी घेतल्यात ताचे पासत देवाची कुरपेन आमी वाडल्यात ताचे पासत आनी उदीक हे देवाचे कायदे आमी सांबाळून उदीक देवाच्या संबंदान आमी जिवंक हेच पवित्र मिसाची भेटेन तोच स्वामी जेजू क्रिस्त न्हूच आमी ताका पळयता म्हूण ताका पळयता आनी आमी ताका शेवता ह्या पासत देवाक दिन वाचुया देवाची उपकार आठोवया ह्या जेजूक ह्या आमच्या काळजांत आमी नितोळ काळजांत आमी ताका शेवंक ताच्या संबंदान ताच्या मोगान आमी जिवंक आनी बोरवासाची मनशां कशी आमची पावलां फुडें मारूंक तर एकल्याक आमकां हेच पवित्र मिसाची भेटींतल्यान आदार कृपा आनी बोड मागून घेवया आमेन सगळीं उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकलां आनी ह्या देवळार कांय आमची मागणी आमच्यो गरजो बापा मुखार धरून आमकां गोठाय पवित्र सभेचे नेम कायदे पाळूंक आदार मागुया
दर आयताराक आनी नेमलोल्या दिसांनी मिसाक भाग घेवन आमचो भावात खोलावंक आनी देवात हांव आमचो सोंबून थिरावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट वर्साक एक पावटी तरी आमी कुमसार जावन आमचें जिवीत न्हवसरूंक आनी देवाची काकलूत आमच्या जिवितान अणभवूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट जिविताचें वर्तेपण आमी वळखून घेवन कसलोच भेदभाव करिनासतना जिवंक आनी सगल्यांच्या जिविताक आनी वावराक मान दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट आयच्या दिसा देवाचें उदारपण वाखाणूंक आनी ताचे भाशेन आमी उदार काळजान दुसऱ्यांक मोजत करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट उगीच रावन तुमच्या गरजां पासत मागात. बापा, ही सगळी तुजे पोरचेची प्रार्थना आयकून घे आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. म्हज्या भाव भयणानो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळमेक आमच्या नाके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडिल्ल्या ह्या संस्कारा उदेशी ती आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कहल उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोगताय. अशें आमच्या विनाची सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें
एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां सांगाता आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porco to hear. Somia Jesu ami hondokata, ami ekashit lepieta, tikle bari tu hoi bovar Jesu, ami tuche moron porkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास्तूर मेल्यान ते आमच्या बाबडींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजे पळजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी हे देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती बागियोन जुसे, बागियोन धर्मदुता, बागियोन जुजेवाज, बागियोन फ्रांसीस शावियर, बागियोन थॉमस बॅकत आनी सर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेसू वरवी त्या जेसू सांगात त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोढ सोरपोतवेदार बापा सोरवोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आयचो सेवादोर आमकां पवित्र सोबेचे नेम कायदे पाडूंक आमकां उस्कायता. जुझेन मारयेन आपल्याक दिल्ले नेम कायदे पाळले. जेजूक देव मंदिरांत भेटोवंक जाय भेटयलो शास्त्रा प्रमाणे करूंक जाय केलें. आमी आमच्या जिवितांत पवित्र सोबेचे नेम कायदे पाडूंक त्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां घोटाय मागुया. सगळीं बराबर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वोत्रेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटूया. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पवित्र सोबेचे नेम कायदे पाडूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.